सरण रान वाठारान काल जाल्ल्या आतंकी हल्ल्यान 26 पर्यटकांक मरण आयले, जातून 2 थळाव्यांचो आस्पाव आशिल्लो। घरमंत्र्यांनी सरकारी वैजकीय महाविद्यालय आणि अनंतनाग इस्पितळाक भेट दिवन थंय दाखल केल्ल्या जखमी लोकांच्या भलायकेची चौकशी केली। इतल्या मजगती पुलिसांनी आणि गुप्तचर संस्थांनी 3 हल्लेखोरांचे स्केच जाहीर केल्यात। घरमंत्र्यांनी मरण आयिल्ल्याच्या घरच्यांची विचारपूस केली। तशेंच श्रीनगर कंट्रोल पुलिसाक भेट दिवन थंय आदरांजली ओपली। ह्या वेळार उलयतना घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या हल्ल्या उपरांत सगळ्यांच्या परिवारांक आणि देशाच्या नागरिकांक आपूण हो विश्वास दिवंक सोदता, जाणें हें निंदास्पद काम केलां तांकां आमी सोडचे नात। आपल्या लागींच्यांक वगडावपाचें दूख दर एका भारतीयाक आसा आणि भारत देश कसल्याच प्रकारच्या आतंकवादी कृत्याक माफ करचे ना, अशें स्पश्ट उतर घरमंत्र्यांनी दिलें। जम्मू काश्मीर मुखेलमंत्री कार्यालयात काल जाल्ल्या आतंकी हल्ल्यात मरण आयिल्ल्याच्या घरच्यांक दर एकी 10 लाख रुपया मजत निधी दितले अशें जाहीर केलें। जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांक 2 लाख रुपया आणि किरकोळ स्वरूपात जखमी जाल्ल्यांक 1 लाख रुपया मजत दितले अशें जाहीर केलां। ह्या आतंकी हल्ल्या उपरांत पुराय देशभर लोकांनी आपली तिडक उक्तायत विरोध प्रदर्शनां केल्या। अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी प्रधानमंत्र्यांबरोबर फोनार उलोवप करून आपले दुःख उक्तायले आणि आतंकवादा आड झुजांत अमेरिका भारता बरोबर सदांच आसतली अशें सांगलें। इस्रायलचे प्रधानमंत्री नेतन्याहू हांणी लेगीत पहलगाम हल्ल्याची खर निंदा केली। तशेंच इटलीच्यो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांणी ह्या हमल्याविशीं दुःख उक्तायलें। जर्मनी, यूएईच्या फुडाऱ्यांनी लेगीत ह्या हल्ल्याची खर निंदा केल्या। अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती JD व्हेन्स हांणी ह्या हल्ल्यात घुसपल्ल्या आड कडक कारवायेची मागणी केली। देशातल्या साबार फुडाऱ्यांनी ह्या हल्ल्यात घुसपल्ल्यांचेर कडक कारवायेची मागणी केल्या। प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सीधे सीधे कहा है कि ऐसी कायरतापूर्ण घटना को अंजाम देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस कृत्य के लिए कठोरतम दंड मिलेगा, इसको सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने ये स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि, चाहे वो भारत की भूमि से हो या भारत की धरती से बाहर कहीं किसी देश की धरती से, भारत अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, हम सभी कश्मीरी यहाँ जो है हम इस किलिंग की निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। न तो हमारा रिलीजन कोई इसको बोलता है कि ये ठीक है, न तो हमारा इंसानियत का नाता ये बोल रहा है कि किसी को कत्ल करना ठीक है। ये इंसानियत, रिलीजन, मजहब, जितने भी जो भी समाजी तौर से इंसान के साथ जुड़े हुए तमाम इंस्टीट्यूशंस है, हम उन इंस्टीट्यूशन से है और हम इसकी निंदा करते हैं। इंसानियत का कत्लेआम कभी भी लीगलाइज नहीं हो सकता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये सिर्फ हमारे मेहमानों का कत्ल नहीं है, ये हमारा भी कत्ल है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। हमारे भी भाई बहन उनके जो हमारे लोकल थे वो भी मारे गए, और जो पहले इमीडिएटली उनको बचाने के लिए आए, पानी देने के लिए आए, वो हमारी मजदूर वहाँ पे थे जो कश्मीर के थे। मैं कहती हूँ ये पहला हमला ये इंसानियत पे है, दूसरा ये कश्मीरियत पे है, तीसरा ये कश्मीरियों पे है, और ये हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये इन पे हमला नहीं, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। हम इनको किस दिल खोल के इनका स्वागत करते हैं, हमेशा करते हैं। ये तस्वीरें क्या आप पसंद करोगे? इसे दिल मैं देख ही नहीं पाती हूँ, मैं फोन नहीं खोलती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता है। हाँ, हमारे घर में कोई नहीं देखता। इसकी बात करने पे घर में झगड़े होते हैं, नहीं खोलो, किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सौदी अरब भोंवडे उपरांत देशांत पावतकच NSA विदेश मंत्री आणि विदेश सचिव बसका केली आणि काल जाल्ल्या आतंकी हमल्याविशीं नियाळ घेतलो। प्रधानमंत्र्यांनी आपलो बिरेस्तार सावन सुरू जावपी कानपूर दौरो रद्द केलो, तशेंच सगळे औपचारीक भौशीक कार्यावळी स्थगीत केल्यो। प्रधानमंत्री 20,631 कोटी रुपयाचे कितलेशेच उदरगतीच्या प्रकल्पांच्यो उक्तावण करपाचे आसले। आता ह्यो कार्यावळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं आयोजीत जातल्यो।
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पहलगामान आतंकवाद्यांनी मारून उडयल्ल्या भारतीयांच्या घरच्या प्रती आपली संवेदना उक्तायले। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे ह्या हमल्या फाटल्यान घुसपल्ल्या आड कडक पावलां उबारतले असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो। ह्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या वाडदिसा निमतान आयोजित कार्यावळी रद्द केल्यात। फकत नियोजित सेवा कार्यावळ थारायल्ल्या वेळार जातली। जम्मू आनी काश्मीरांतल्या भ्याड हल्ल्याचो निशेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा। हांव तेंचो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निशेध करता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तेंचे अखंड भारताचें स्वप्न 370वें कलम रद्द करून तांणी साकार करून जम्मू आनी काश्मीरात टुरिस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागिल्ले। आज कंप्लिटली टेररिजमचो नष्ट करपा खातीर माननीय मोदीजी स्ट्रॉंग स्टेप्स उचलतले हाची आमकां खात्री आसा आनी पूर्ण गोंयचे लोक गोंयची सरकार हे तांच्या बरोबर आसा। पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता। फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा मेडिकल कॅम्प सांखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले। हो बर्थडे विशीस स्विकारपा खातीर खंयसरूच कोणाच खातीर उपलब्ध आसचो ना। त्या खातीर कृपा करून गोंयभरचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणजे चाहते किंवा बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक हांव आव्हान करता बर्थडे विशीस करपा खातीर सांखळे आसत किंवा पणजे आसत कोणी बर्थडे विशीस करपा खातीर येवचें न्ही। गोंय सरकारान 60,000 चौखंड मीटर भूंय गोवा कॉलेज ऑफ वेटरनरी आणि एनिमल सायन्सेक उभारपाक आंखून दवरल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी खबराकारांकडेन उलयतना दिली। सुमार 25,000 चौखंड मीटर जागो चिमला हांगा सर्वसामान्य व्यवस्थापना खातीर आंखून दवरला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। Allotment of the land to the Goa College of the Veterinary and Animal Science to the Goa Department of the Veterinary Department. लँड तांकां 60,000 लँड जी आसा कुट्टीची ही वेटरनरी डिपार्टमेंटांतल्यान गोवा वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स कॉलेज हांकां ट्रान्सफर केल्या। 2 जाग्यार केल्या। लँड फॉर ट्रान्सफर ऑफ द गोवा गव्हर्मेंट ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म एट कोडा ही लँड परत डिपार्टमेंट ऑफ द वेटरनरीचीच आशिल्ली ती डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नेम ऑफ गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स हांच्या खातीर दोन्ही मेळून 1,60,000 गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी सायन्स हांच्या खातीर ही लँड ट्रान्सफर केली आसा। कोडाची 1 लाख आनी कुट्टी हांगासर 60,000। सायबर क्रायम खात्यान एक खासा यूट्यूब चॅनल सायबर दोस्त चाळीक लायला जातून सायबर गुन्यांवाविशीं म्हायती वितरीत जातली। वेगवेगळ्या सायबर गुन्यांवांच्या फाटभुंयेर सामान्य नागरिकांक ह्या गुन्यांवांपासून सावध रावपा खातीर मोलादीक म्हायती ह्या यूट्यूब चॅनला वरवीं मेळटली। क्या आपके पास भी है साइबर क्राइम से जुड़े ऐसे सवाल? तो हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको इन सवालों के सटीक जवाब। जुड़िए हमारे लाइव सेशन साइबर सेफ लाइव से इस वेडनेसडे शाम 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल साइबर दोस्त पर, जहां हमारे एक्सपर्ट श्री राहुल गुप्ता साइबर क्राइम एसपी गोवा देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। और अभी सब्सक्राइब करिए साइबर दोस्त को उसके यूट्यूब चैनल पे, जैसे आप साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रह सकते हैं। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।